जेजूच्या फारिजेवांच्या कमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची चत्राई गेया म्हणल्या उतरांनी आयचे सुवार्तेची चावी आसा. हांगासर कमीर म्हणटाना कमीर असो फूग हाडोवपी जिनोस न्हय, बगर कमीर असो भ्रश्ट करपी जिनोस जेजू फारिजेवांक लागू करता. फारिजेवांच्या नाटकीय नकली दाखोवपाच्या भितर भायर वा दगलबाजी जिविताविशीं जेजू सत्राय सांगता. असले मास्क घाल्लें जिवीत जियेतल्यांनी वा दोडतें जिवीत जियेतल्यांनी भिवचें पडटा. असल्यांक कांय आपलें भितरलें कपटपण भायर पडत गाय म्हणलें बे दोस्ता. जेजूचो पाटलाव करचें जिवीत बिलकुल भियाचें न्हय, तें भोव धैर्याचें. काळोखांत उलयिल्लें आयकल्यारी उलयिल्लो मनीस दिसना. उजवाडांत उलोवणे आनी व्यक्ती दोनूय स्पश्ट जातात. जेजूचेर विश्वास दवरचो आनी ताचेर विश्वास दवरन जियोवचें काळोखाचो विशय वा भियाचो विशय न्हय. क्रिस्त पाटलाव कपटपणांत वा मास्क घालून साध्य ना. नकलीपण वा नाटकी जिवीत क्रिस्त पाटलाव्यांक सोबना. जेजूचो हजारांनी पाटलाव करतल्या लोकांक कुडीचो जीव करतल्यांक न्हय, बगर आत्म्याचेर अधिकार चलयतल्या देवाक भिवंक जाय म्हणून जेजू शिकयता. देवा मुखार कसलेंच मास्क घाल्लें जिवीत चलना. भेन आसतना भावार्थ जियोवची देख माकाबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतल्या 6व्या अध्यायांत एलेयाजाराच्या मार्तीरपणाचे काणयेंत स्पश्ट जाल्या न्हय.